हरे कृष्णा सगळ्यांकय श्रीकृष्ण लीला म्हणले पेजान तुका स्वागत. प्रॉब्लम्स नतिले कोणेनाची सगळ्यांकय एक रितीरिनतलारी विंगड खंयचे एक कारणारी प्रॉब्लम आसचीची ते कशी आमी सॉल्व करताची नतलारी एक एक प्रॉब्लम आमगे लायफान येताना आमी ते कशी फेस करता आमगे लायफान तुका ते कशी एफेक्ट जाता म्हणलं तर आमी पळोवपाक जालें. एक चली चेडू तिगेले अन्नाला घेवन सांगता, अण्णा म्हाका जायना, म्हाका पूर जाली हे लायफ. केदनाय कसले पण एक प्रॉब्लम्स येताची जी कष्ट बघून मस्त सैसून मस्त दीस जावन एक प्रॉब्लम सॉल्व जावन वत म्हणटना काही म्हाकशी वापस एक ताजे पयशे वड येता ते वय कशी पुणी समाधान नातील मस्त दिवस ताजे म्हाकशी भोवन तक्का एक सोल्युशन पळयन म्हणटना की वापस एक प्रॉब्लम येता. म्हाका पूर जालें म्हूण सांगतना आणू तिका घेवन वासरी वता. कडरी एक 3 बर्नर गॅस स्टव आशिल्लो थंय वासरीन तूं गॅस स्टवा वयरी 3 सान तोप दवरता आनी ते तोपान तूं 3 तोपान तूं मुक्काल वासू उदक घालून उज्ज करता आनी उदक कतकत म्हणटना एक तोपान तूं एक बटाट काण घालता, एक कान तूं एक मोट्ट काण घालता, तिन्नी तूं कॉफी बीन्स काण घालता. तदना ते ಚೆಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೀತ ತು ಕಸ ಹೇಳ್ತಾನ ಹಾವ ಮಿಗೆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಂಗು ತುಗಲ ಆಯಿಲಿ ಮಿಗೆಲ್ ಕಷ್ಟ ಸಂಗು ತುಗಲ ಆಯಿಲಿ ತೂ ತಮಾಸ್ ಕರ್ತವೆ ನಿನ್ಗೀತ ತದನ ಆನ್ सांगता राब ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಬೈಸ तुका सांगता म्हणटा कडरी ते दंकून दवरता तोप तिनी दंकून दवरता एक 20 निमिष तरी ते उज्ज ऑफ करता मागीर ते निवता राखून बसयता. ते निवली म्हणटाना बटाटो शिजून येता मोट्ट शिजून येता लायक कॉफी रेडी जाता. ते कॉफी काणू दुवेक पिवचा दिते ग्लासा घालून कर सांगता ಸ್ವಲ್ಪ हे पिवन समाधान घे हांव तुका सांगता म्हूण सांगता. ते कॉफी पिताची ती ಸ್ವಲ್ಪ समाधान घेता. तदना बापूस सांगता हंगा हे 3 तोपान तशिले हे बटाटे मोट्टे आनी कॉफी बीन्साकय आयिले प्रॉब्लम कसले उणसाणी उज्ज हे उज्जे निमित्तान हे उणसाणी निमित्तान हंगेले लायफान तूं कसले चेंजस येयले म्हूण तूं हांगा पळयलवे. बटाटो आमी घालचे वेळारी कितले गट्टी आशिल्ले एक एक जनांगेल मन तशीची गट्टी येता भयंकर हार्ड येता अशी तशी कांय ते चेंज जायना तशें आशिल्ले जनांगेल लायफान तूं प्रॉब्लम्स येताना हांगा उणसाणी म्हळ्यार प्रॉब्लम हे बटाट्याक आयिल्ले वेळारी ते बटाट कसो जाल्ले सॉफ्ट जाल्ले तशीची ते हार्ड जावन आशिल्ले जन सॉफ्ट जाताची मनानी. दोनीचे मोट्टो भायरचे ताजे कोटींग गट्टी आशिल्ले जाल्यार ताजे भितरी लिक्वीड फॉर्मार मोट्ट आशिल्ले. एक जण तशेंच भायर साकून पळयतना स्ट्रॉंग आसा म्हणून दिसता पळयतना ते स्ट्रॉंग आसा म्हूण दिसता जाल्यार भितरी बरी सॉफ्ट जावन आसता. तशें आशिल्ले मोट्टे बरी आशिल्ले मन आशिल्ले जनांगेर लायफान तूं प्रॉब्लम्स येताना ते मोट्टो उणसाणी निमित्तान कशें जाल्ले शिजून स्ट्रॉंग जाल्ले सॉफ्ट जावन आशिल्ले मन आशिल्ले जनांगे लायफान तूं प्रॉब्लम्स येताना तांकां मन गट्टी करूं आशिल्ले एक अवसरात मेळचे. आनी तिनीचे कॉफी बिन्साक उणसाणी घालतना कशें जाल्ले ते घालनाशिल्ले ते उदकय ते प्रॉब्लमा उठूची कुडून ते कॉफी बीन्स कसं करता ते सगळे उदक ताका अनुकूल करता. ते सगळे उदकय कॉफी बीन्स अशीची परंबोळ आशिल्ली करता. एक जण तशेंच कसले प्रॉब्लम तांगेल लायफा आयली म्हूण जाल्यार ते प्रॉब्लम्स तांकां अनुकूल करताची सुद्द आशिल्ले सर्वांकय ते प्रॉब्लमा निमित्तान एक लायक अंतरिक्ष सृश्टी करताची. कडरी बापूजू दुवेला निमगीता तूं हे तिन्नी तूं कोण तुगे लायफ हे 3 सामानान तूं खंयच्या बरी म्हूण तुका दिसता म्हणून हेच्यात मेगेले आदरणीय जावन आशिल्ले व्यूअर्सांगे लागीं म्हाका निमगूचे आस तुमी अंतू खंयचे नमूने मन आशिल्ले जनत एक लॉक आसतल्यार खंडीत ताका एक बिगत आसतलें एक प्रॉब्लम आसतल्यार खंडीत ताका एक सोल्युशन आसतलें. हे देवान आमकां भगवद्गीतेन तूं सांगून दिलेलें. देवान उत्तर विश्वास करून सधैर्य आमकां मुखार सुया ये वेळूय ये कालूय. आतां आमगे लायफा आशिल्ले प्रॉब्लमय आतां मी वता आशिल्ले टायमय खंडीत
अमितरन् कर्तनींची सर्वं कृष्णार्पणमस्तु।